नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. दिल्ली विधानसभेत 70 सुवातां खातीर आयज सकाळीं मतदान जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज मतदान करून लोकतंत्रांत वांटेकार जाल्यो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी तांची घरकान्न हांणी लेगीत दिल्लींत मतदान केलें. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी लेगीत आयज मतदानाचो हक्क बजायलो. दिल्लीचे उपराज्यपाल तशेंच काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी तशेंच आम आदमीचे फुडारी मनीष सिसोदिया हांणी लेगीत मतदान केलें. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी तशेंच भाजपा संसद बासुरी स्वराज हांणी लेगीत मतदान केलें. दनपरां 3 वरां मेरेन 46.55% इतलें मतदान जालां. मुखेल वेंचणूक अधिकारी राजीव कुमार हांणी हे विशीं अदीक माहिती दिली. विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं. जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं. सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं. और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं. और उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई. मतलब पीसफुली. अब तैयारी है पूरी. अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए. और सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट देनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रयागराजांत पावले उपरांत तांणी गंगेक प्रणाम करून हातांत रुद्राक्षांची माळ घेवन सूर्यदेवाक अर्घ दिवन पवित्र गंगेंत धर्मीक स्नान केलें. ते उपरांत मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे वांगडा नौकानयन केलें. मां गंगेची पुजा केले उपरांत तांणी साधू संतांक भेट दिली. भारताच्या आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन तांणी घेतलें. केंद्रीय माहिती आणि वितरवणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज ओपन एआयचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन हांची भेट घेतली. भेटी उपरांत माहिती दितना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकां तंत्रगिन्यानाचें लोकशाहीकरण करपाक मार्गदर्शन करता अशें सांगलें. ह्या दृश्टिकोना खातीर ऑल्टमन हांणी प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय केली. ओपन एआयचो वापर करून एआय स्टॅक तयार करपाच्या दिकेन एक खासा रणनीती तयार करपाचेर चर्चा जाल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. In agriculture, in weather forecasting, in disaster management, in transportation, multiple different things we are working. And I request the entire startup community to come up with very unique solutions. And we'll be open. We are very soon starting a kind of open competition for it, open empanelment competition kind of thing. So that will be huge. So many problems can be solved, and why don't we use this latest technology that we have for solving this problem? मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी मंत्री आमदार तशेंच गोंय भाजपा युती सरकाराचे वांगडी पक्षा बरोबर चर्चा केली. हातूंत विकसीत भारत अर्थसंकल्पांतल्या मुखेल मुद्द्याचेर तशेंच विकसीत गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराच्या फुडल्या येवजण्यांचेर चर्चा जाली. हे विशीं अदीक माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली. लेजिस्लेचर विंगाची आज मिटींग आशिल्ली. भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर एमजीपीचे लिडर्स बाब सुनील तवलेकर, जी तरोलकर ते दोगूय आशिल्ले. इंडिपेंडंट एमएलए रेजिनाल्ड डॉ चंद्रकांत शेट्ये आणि अंतोन हे सगळे जाण आशिल्ले. ह्या सगळ्या मिटिंगेत एक म्हणजे असेंब्लीचे प्रिपेरेशन हाजेर डिस्कशन आशिल्लें. दुसरें केंद्रांतले जे बजेट जाले त्या बजेटाचेर इन डिटेलान तांचे कडेन डिस्कशन आशिल्लें. मंत्र्यांनी आपापली प्रपोजल्स रेडी करप ह्या विशयाचेर एकंदर डिस्कशन आशिल्लें. तिसरी गजाल गोंय सरकारान महाकुंभाक वचपा खातीर ट्रेन अरेंज केला. ज्या कोणाक गोंयकारां खातीर वचूंक जाय तांच्यांनी नंबर दिला आमी सोशल वेलफेराचो, ताचेर आपली नांवां दिवची. 6 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख अश्यो 3 ट्रेन वयतल्यो. अजूनय आमी ट्रेन मेळटा जाल्यार पळयता, जेणे करून आपली जबाबदारी आपूण घेवन महाकुंभा खातीर वयचे हाजेरूय डिस्कशन तांच्या बरोबर आशिल्लें. चवथें डिस्कशन जे आशिल्लें तें आमचें बजेट प्रिपेरेशन. फुडल्या सेशनान बजेट सेशन जातलें तें बजेट प्रिपेरेशन आशिल्लें. सो एकंदर बजेटाचेर तयारी सुरू जाल्ली आसा.
गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी येता 2 दिसांच्या विधानसभा सत्राविशीं तशेंच राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीन हेर कांय मुखेल विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची माहिती दिली. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार जे आसा त्या आमदाराक फाल्यांचे विधानसभा आसा त्या संदर्भात आणि बाकीच्या पार्टीचे जे येणारे जे समितीज आणि बाकीचे सगळे काम आसा त्या कामाची संक्षिप्तपणे मांडणी. पार्टी ही शिस्तबद्ध आसा, शिस्त आसा. विधानसभेचे हे जे आसा 2 दिवसाचे अधिवेशन आसा तें व्यवस्थित जावपाक जाय त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ब्रीफ केला आणि पार्टीच्या संदर्भात आसा ते हांवें ब्रीफ केला. तांच्यांनी जॉयंटली इवन म्हाका शुभेच्छा दिल्ली आसा आणि हांवें बी तांचे कडल्यान अपेक्षा केली की तुमचे कडल्यान बरें काम आणि बरें गोंयच्या खातीर जातलें आणि गोंय फुडें व्हरपाक लागून आमचे जे विकसीत भारताचें स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर गोंयचें आणि त्याच बरोबर भांगराळे गोंयचें जें स्वप्न आसा तें फुडें व्हरया. गोंय वैजकी महाविद्यालय आणि इस्पितळा हांगा राष्ट्रीय आपत्कालीन कौशल्य लॅबाचें उक्तावण जाल्ल्याची माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. ही प्रगत सुविधा राज्यांत वैजकी प्रशिक्षण वाडोवपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल आसा अशें तांणी सांगलें. अत्याधुनीक अनुकरण तंत्रगिन्यानांतल्यान गंभीर परिस्थिती वेळार तत्पर प्रतिसाद दिवपाचे दिकेन ह्या तंत्रगिन्यानाचो वापर जातलो अशें तांणी सांगलें. गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या वैजकी वेवसायिकांच्या तयारेक ही लॅब म्हत्वाचें योगदान दितली असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. त्यामुळे फॉलोअर्स बी खूप वाढतात. हे सगळे कित्याक करता आम्ही तर आमदारान आता म्हाका दिसता की प्रत्येक घरातल्या आमच्या बायले केन्नाच अशें दिसूं जायना की बाबा आमचेर कोण लक्ष दिवना, आमकां कोण पळयना. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.